ब्रेस्तार 17 ऑक्टोबर 2024 अंत्योकेचो भागियोंत इनास समोरण मुखेल व्हड आनी भितर सरूंक सोदतालीं तांकांय तुमी भितर सरूंक दिलें ना. नियाळाक आदार. एकदां हांवें एक मोदले पिरायेच्या मनशाक मिसाक केन्नाच कित्याक वचना काय म्हूण विचारलें. तेन्ना ताणें अशें म्हणलें, जी व्हडलीं पातकीन आसात तीं सगळीं इगर्जेंत फुडल्या बांकार बसतात. हो जो मनीस दुसऱ्यांक बोटां दाखयतालो तो घडयेक आपूण व्हडलो पातकी न्हय म्हूण समजतालो. पूण जीं कोण इगर्जेंत बसतात तीं आपली नवसोडणी करूंक आशेतात. पूण दुसरे वाटेन हो मनीस देवाच्या बोगसोण्यांक आपल्याक गरज ना म्हूण समजतालो. बरो देवाचो संदेश घेवन आयिल्ल्या ह्या प्रवाद्यांक जुदेव फारिझेव आनी धर्मशास्त्र्यांच्या पुर्वजांनी जिवेशी मारलोले आनी आतां तांकां अमर करूंक तांचे मोनुमेंट आनी यादगिरी बांदताले. देवाच्या कायद्या प्रमाणें न्हय, बोगोर आपल्याक आवडटात त्या प्रमाणें ते लोकांचेर कायदे थापताले. आनी हेंच तांचें कर्तूत जेजू तांच्या तोंडार मारता. शुभ वर्तमानान जेजू इतले खोरायेन उलयलो आमकां भोव थोडे फावट मेळटा. जेजूक हे फारिझेव सगळे वेळार फास मांडून रावताले आनी हाकाच लागून जेजू तांचें वायट तांच्या मुखार हाडटा. आमच्या जोणेकल्यांत असले फारिझेव आसात. दुसऱ्यांचें वायट उलोवप, टिका करप, खबरो करप. कितलेच फावट म्हजेरूय असल्यो ताळण्यो घडये आयल्यो आसतल्यो. टिका करपाचें सोडून बरेपण सोदुया. म्हजो थाराव, टिका करिनासतना म्हज्या भावा भयणीक सर्गीच्या राजाची वाट धरूंक आदार करतलो.